नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मायनिंग ब्लॉक्सांची फुडल्या 3-4 म्हयन्यान पावणी करूंक सगळी तयारी केल्या. MSDC, SBI कॅफ, MECL ह्या एजन्सी वरवीं व्यवहार जातलो. खण खात्यान खासा सेल केला. काडिल्ल्या कामगारांचो विचार जातलो. मुख्यमंत्र्यांची जाप. मात मायनिंग सुरू जावच्या आदींच कामगारांक घरा धाडटात ताचे कितें? नवे बिडर गोंयकारांक कामार घेतले हाची खात्री कितें काय म्हूण विरोधकांचो सरकाराचेर लक्ष वेधीत फार. ह्या लोकांचे खूप लोकांनी 10-15 वर्सां काम केल्लें आसा. तांची भुरगीं शिकतात, कोणी तरी घराचे लोन काडलेले आसा. तांची कशी सर्वायव जातली हेतून? Whether these companies, whoever are going to get this auction, whether they are going to employ our Goan people or not. Order झाली सुप्रीम कोर्टाची. आता मायनिंग चालू जावपाक जाय. म्हाका दिसता 6 म्हयने आतां 5 म्हणूंक जाय CMान आनी हे बेगीतले बेगीन एक्सपर्टायट करपाक जाय. 5 जुलय 2019 तुवें एक स्टेटमेंट काढला. स्टेटमेंट तुजो असो आहा: द गव्हर्नमेंट इन फ्युचर वूड नॉट कोऑपरेट विथ मायनिंग कंपनीज vis-a-vis granting of leases if they do not re-employ 100% of the workforce which they have retrenched since the mining ban which was imposed in February 2018 by the Supreme Court. In order to auctioning the mining block expenditure, the state has entered into the MOU with the Mineral Exploration Consultancy Limited, MECL, the Government of India Enterprises, for the providing the geological reports. The state has decided to engage the services of SBI CAP, the Security Limited, for the transaction advisory services for the preparation of the bid document. The Director of Mines and Geology has set up the special auction cell to expedite the auction process. At the first round of the auction process, the proposed to be completed in the next 3 to 4 months. The expected workforce available in the Goa is expected to be get employed in the opportunities once the mining activity resume in the state. The state will be explore the possibility of giving the preference in the employment for the existing workforce through the successful bidders. जर 88 लीज जर बंद करपाची जर ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टान दिली जायत जाल्यार ज्या लिजाचेर रिस्ट्रिक्शन ना, ज्या लिजाचेर म्हणटा त्या बंधन ना आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ना, ती लीज चालू करपाक आमकां कितें प्रॉब्लेम आसा? The government should be aware, and this is what I would request the Honorable Chief Minister to take note of Section 17A of the MMRD Act 1957. It is clearly said that you can mark out an area which will be reserved for a state government. You can take the mining and you can conduct the mining yourself. You don't require to go for auction. You can start that mining activity immediately and give relief to the people. काँग्रेसीची सगळी वेंचणूक स्ट्रॅटेजी दिगंबर कामत थारायतालो. सत्तेर आयिल्ले जाल्यार तोच मुख्यमंत्री आसपाचो. मायकलान BJP सोडपाची रिस्क घेतली म्हूण ताका CLP फुडारी केल्लो. प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी दिनेश गुंडू राव हेड ऑन. BJP अजूनही खंय काँग्रेस फोडपाचे यत्न करता. ईडीक धरून विरोधकांक पिट्टात. गोंयूय अपवाद ना, आमदार खंय बळी पडटात. One thing that is increasingly becoming clear now is that this whole thing was engineered by your own MLAs and then backed by BJP, rather than BJP engineering it and then your MLAs falling for it. See, this is Don't now, you think that's a very troubling fact? No, this is now a chicken and egg. Where it started from, I do not know. But I would accept, and I have told openly, that the conspirators are from within. I interviewed Digambar Kamath yesterday, and I asked him his reaction about your press conference. And he said that he is stunned and deeply hurt. How do you respond to that? It pains me also to talk about him, because we worked so closely. Entire election strategy was his. If he had come to power, he was the chief minister. If he feels that party has done a lot of injustice towards him. There's no humiliation. He was the only person in all the 5 states when people were removed. The only person Mrs. Gandhi accommodated in a bigger position as a member of the Congress Working Committee was Mr. Digambar Kamath. Nobody else in any of the other states, they were removed and no position was given to them, including Girish Chodankar. So are you saying that in spite of 10 MLAs attending the CLP last night, there are still attempts going on to split the party? Still attempts are being made by BJP. Still the offers of monies have increased. Offers of position has increased.
We will now everybody is being offered. I don't know how many ministers BJP can make. Many of the MLAs are being called. Okay, we'll make you a minister now. Come, we'll give you money. Even today morning also it has happened. Do you think, sir, today that Michael Lobo is politically targeted, or right now you would want to reserve your comments? Even when after he came, he took also a risk by leaving BJP and coming. I appreciate it. He took a stand. He joined the Congress. He contested on a symbol. The BJP is known to be a very vindictive party. BJP is known to that they have all the agencies in their control. He won, and we also recognized his. And we made him the CLP leader. For a person who just joined the party, for us to make him a CLP leader is not a joke. And he was targeted by BJP, no doubt. Everybody knows that. Why do you think this is repetitively happening? Because one part is, okay, BJP is trying to engineer defection. Second part is, why are your MLAs falling for it again and again? There is a huge accumulation of money and the political power on one side. We all know how ED and IT are operating. You see in any state, whenever there's a political crisis, ED enters, suddenly starts raiding Congress party or opposition party MLAs, their leaders, their relatives. Suddenly it becomes active. It is so, everything is coordinated. That means what? These institutions, IT, ED, all the CBI, all are working in control of the BJP, not the government, not the department. One message to Michael Lobo, one message to Digambar Kamath, right? We love and respect them. But you can't do both. You can't sit with us and you can't also stab us in the back. Or do you feel that Michael Lobo is at a point of return, but Digambar Kamath is at a point of no return? I don't say anything. In politics, nothing is impossible. Politics is always, there is so many things that have happened in politics. Right now, your message to Michael Lobo and Digambar Kamath is stop hunting with the hound and running with the hare. That's all. मायकलाक अपात्र करूंक काँग्रेसीचो नेट काल परत सभापती कडेन पावले. सभापती म्हणटा अधिवेशना उपरांत पळयता. आपूण काँग्रेसींतूच आसा. लोकांनी 5 वर्सां खातीर वेचून दिला. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या पोस्टान इंट्रस्ट ना म्हूण मायकल CLP बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. तो वासनिकाकूय मेळ्ळो. पत्रकार परिशदेक येवूं ना म्हूण अपात्रता याचिका घालप खंय सारकें न्ही. That we are strongly with the Congress party. We have got elected on Congress. Number of cases which are filed on me. I said I won't be able to do complete justice. And I had told them to give the CLP. Disqualification petition. See, there is no doubt clear. There is no case in disqualification. Mr. Michael Lobo and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamath. So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. So we have put across our case saying that why we have filed a disqualification petition, and basically that we are seeking the disqualification of the 2 members. We have said that by their conduct, those 2 respondents who are there, they have by their conduct they have demonstrated they have voluntarily given up the membership of their political party, and therefore this disqualification petition. So when you are getting a new CLP leader? No, I have told you yesterday. I mean, that discussion is on, and let's see. We are waiting. तांकां हांव इतलेंच सांगलां की हांव बाकीच्या विधानसभेच्या कामकाजात बिजी आसा. त्यामुळे आत्ता हाजेर हांव कांय उलयचो ना. ताजेर पूर्णपणे अभ्यास करून जो आसा ताजेर आमी निर्णय घेतले इतलें सांगलां. गोंय आनी कोकण भागांत हे 3 दीस मोठ्या उटंगाराचो रेड अलर्ट. हवामान खात्यान शिटकावणी जारी केल्या. 12, 13, 14 जुलय म्हणल्यार बेरेस्तार मेरेन रेड, जाल्यार 15 आनी 16 जुलयाक दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. नेटान वारें मारपाची शिटकावणी. आतां मेरेन गोंयांत पावस 66 इंचार पावला. सरासरी परस 28% मायज. घेवया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. GSIDCचे प्रकल्प कोविडांत हुमकळे. अर्थीक अडचण आयली. खर्च वाडलो. कांय कडेन भूंयसंपादन सारकें ना. आतां प्रायोरिटी लिस्ट केला. कॉन्ट्रॅक्टराक डेडलायनी दिल्यात. चडशे प्रकल्प 2023 तडीक म्हूण मुख्यमंत्र्यांची जाप. मोठे प्रकल्प ठरावीक मुजतीन तडीक लावंक GSIDC केल्ले. प्रकल्प वर्साची वर्सां आडकतात म्हूण दिगंबर कामतीन प्रस्न काडिल्लो. स्पीकर सर, हो क्वेश्चन आसा तो GSIDCच्या संबंधित आसा, ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स.
ते सगळें म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलां तें कंपायल केलें. JSIDC एक्चुअली वॉज ए स्पेशल पर्पज व्हेकल बेसिकली टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑफ बिगर मॅग्निट्यूड इन ए फास्ट ट्रॅक प्रोसिजर. आणि म्हणून ताजो चेअरमॅन आसता तो स्वता चीफ मिनिस्टर इज द चेअरमॅन ऑफ JSIDC बेसिकली सो दॅट देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम्स इन completing the projects. But what I notice here after going through all these lists, there are many projects which are remaining pending for a long time. Speaker sir, सगळ्यात पयली व्हडलें रिजन जें आशिल्लें इट इज एन कोविड पॅन्डेमीक. फाटल्या 2 वर्साच्या पिरियडात म्हणजे सगळें कामूय बंद उरलें आनी दुसरें ड्यू टू द इकॉनॉमीक कन्स्ट्रेन आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना. म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्साच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सप्लोरेट जाले. कॉस्ट एक्सप्लोरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें. ताच्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लिशन स्टेजीचेरूय पावल्या. तिसरी गजाल थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जे आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें. अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ले तेच्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा. तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो बैतुल्लो मर्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हे ते लँडूच नाशिल्ली थंयसर सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या. थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेल्या. अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा. बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला. प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. सरकारान बांदिल्ले ग्राउंड वा खेळा प्रकल्प एखादी प्रायव्हेट पार्टी मेंटेन करूंक तयार आसत जाल्यार ते PPPचेर वेवसायीक सर्तींक तशेंच गांवच्या भुरग्यांक उक्ते करूंक सरकार तयार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचें उतर. खेळा खात्याच्या ग्राउंडांचे प्रकल्पांचे मेंटेनन्स ना, फॅसिलिटी थळाव्यांक वापरूंक मेळना म्हूण आमदारांनी इश्यू काडिल्ले. म्हाका दिसता अजून पसून वी आर स्टील वेटिंग फॉर रिटेंडरिंग ऑफ द कार्मोना पंचायत ग्राउंड. स्पीकर सर, आतां पर्यंत JSIDCन जितके ग्राउंड बांदल्या आमी जर 2 वर्सांनी वचून पळयले जाल्यार तेजे ग्रीनफिल्ड उरोंक ना, तो मेंटेनूय उरोंक ना. एक्सेप्ट म्हणजे म्हाका दिसता 2 ग्राउंडाचेर ग्रीनफिल्ड उरला. एक म्हाज्या नावेलीच्या ग्राउंडाचेर आसा आमच्या सांखळे नावेली. इतली कॉस्ट पयशे मोडटा आनी ते करता शेवटी तेजो मेंटेनन्स कोणूच पळयना. कारण डिपार्टमेंटा कडेन मेंटेन करपाचें म्हटलें आसत जाल्यार तें मेंटेन जायना कारण तो डेली स्प्रिंकलिंग आनी हें सगळें करपाक जाय. ह्याय मेकॅनिजमाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या बरोबर मेळून एकदां ठरोवन आमी तो एकदां ठरोवया. वेलिंग ग्राउंड तो बांदला, तो स्ट्रक्चर बांदला, स्टँड बांदला, भायल्यान कंपाऊंड वॉल बांदला, पूण मोदें आहा तो ताची पीच बांदूंक ना. गेटीक लॉक मारला 5 वर्सां जालीं गेटीक लॉक मारला, कोणाक भितर वचपाक मेळना. एक कितें तरी म्हणजे तो इन युजान येवपाक जाय. नाल्यार 5 वर्सां जालीं येदें व्हडलें स्ट्रक्चर बांदून आसा तूं म्हणटा पीच जावंक ना, कोणाकूच उपयोग जावंक ना. म्हणजे पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जाल्यार ते थंयसल्या लोकल लोकांकूय वापर जावचो, कोणी तरी तो मेंटेनूय करचो. ही एक क्लब आहा ताजो ग्राउंड आहा, ताजो इन्फ्रास्ट्रक्चर तूं बांदचो. ग्राउंड लँड इज देयर्स, एक्विजिशन कॉस्ट ना. आर यू ओपन टू दीस? माझे म्हणणें आसा एट प्रेझेंट जे आमी ग्राउंड कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा पळय न्ही तांचोच पयलीं हो विचार करुया. इन्स्टेड ऑफ स्पेंडींग द मोर मनी आसा त्याच ग्राउंडाचो विचार करुया. जर कोण घेवन ते रन करपाक तयार आसा जाल्यार तेजोय विचार करुया. पयलीं इंटरनॅशनल लेवलाचो स्विमींग पूल जाल्लो आसा. आमचे मंत्र्यान येवन थंयसर इनॉग्रेशन केलें. हांवूय आसलेलो थंयसर इनॉग्रेशनाक. आमकां उतर दिल्लेलें कितें आमच्या त्या लोकल्सांक भुरग्यांक थंयसर यूज जातलो. थंयसर आमी स्टाफ घालून स्विमींग पूल चालू केल्लो आसा. हे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. थंयसर एक भायर वॉचमॅन दवरलेलो आसा, तो एका मनशाक सुद्दां भायरसून लोकांचे तांकां अलाउड करना. केन्नाची गोष्ट उलयता हांव तुका हे 2 दिसाची पयलींची गजाल सांगता. सॉरी 2 दिसाची पयलींची आज वचून पळय. ओडीपी विशीं तज्ञ समितीचो रिव्ह्यू रिपोर्ट TCP मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत दवरलो. पर्रा नागवा ओडीपीन जाल्ल्यो सगळ्यो गैरगजाली खंय रिपोर्टान आसा. ज्या लोकांनी बेकायदेशीरपणा केल्यात तांचेर कारवाय जातलीच म्हूण विश्वजीत सांगता. कोणाक हरकत आसल्यार तांणी खंय 60 दिसां भितर अपील करूं येता. जोशुआक मुरगांव PDA. आता ऑलरेडी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून केंद्रीय आमच्या नेतृत्वा कडेन चर्चा करून
आमी केन्ना केन्ना काय सेन्सिटीव गोष्टी आसता ते सगळ्या लेवलाचेर चर्चा करपाची गरज आसा. हे जे कितें इलिगॅलिटी जाल्ले ओडीपीन हे जे वयर सगळे जाल्ले लोकांक जो त्रास जालो ते कमिटीन पूर्णपणे तेजेर अभ्यास करून ते सजेशन्स केल्ले आसा. खुबशे सर्वे नंबर्स आनी इतर काही गोष्टी जे काडल्या ते ऑलरेडी आमी ते सबमीट केल्ले आसा. आनी त्याच बरोबर हेजेर एक्शन जातले बोर्ड मिटींग घेतली. माझे तिनूय चेअरमन आमचे तिनूय चेअरमन जेनिफर मोन्सेरात मागीर आमची दाजी साळकर मागीर आमचो जॉशुआ हांकां बरोबर घेवन फुडाऱ्याक कशें आमी स्ट्रॅटेजी करतली कशें वयतले हेंचे कडेन आमची चर्चा ऑलरेडी ब्रिफली जाल्या. ओके जोशुआ खंयच्या हितूंतलो मार्मोगोवा पिडी आतां गेला चार्ज घेवपाक ते सगळे जाल्ले. वो रिपोर्ट आहा तो फक्त 3 हेंचो न्हू 3 ओडीपीचो पर्रा नागवा बी त्यो 3 ओडीपी सगळे सेन्सिटीव एरिया कोस्टल वे हांव काय तुम्ही डिटेल रिपोर्ट दिला हेजेर डिटेल रिपोर्ट दिला आनी जर कितें फाल्यां करेक्शन करूंक जाय वो 60 दिसाचो पिरियड जो आहा ते आमच्या चेअरमन हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी करता. पंचायत वेंचणुकेंत ओबीसीक रिझर्वेशन मेळटा. गोंय राज्य ओबीसी आयुक्ताच्या सुचोवणे प्रमाण राज्य सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या. तातूंत पंचायत वेंचणुके खातीर खंयच्या 19 समाजांक ओबीसी रिझर्वेशन फावो जाला तें नमूद केलां. हायकोर्टाचे निर्देशा प्रमाण वेंचणूक आयोगाक 12 ऑगस्टा पयलीं वेंचणूक प्रक्रिया सोंपोवंक जाय. ते प्रमाण वेंचणूक 10 ऑगस्टाक जातली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी सेफ, बी प्रुडंट. कीप वॉचिंग प्रुडंट.